हळदोण्या मार्गार अनियमित कदंबा बस सेवेच्या प्रश्नांचेर उपाय काडचो म्हण आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा हांणी मागणी केल्या। ह्या मागणेक लागून तांणी कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांची भेट घेवन तांकां निवेदन भेटयलां। कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, महामंडळाचे सरवेवस्थापक पुंडलीक खोर्जुवेकर, पंच रॉक लुईस, साल्वादोर फेर्नांडीस, भिकाजी फडते, मेसिना सिक्वेरा, रोजारियो फेर्नांडीस हांच्या हजेरेंत जाल्ल्या बसकेंत ह्या विशयाचेर चर्चा केल्ली। आमदार फेरेरा हांणी म्हापशां बस्तोडा, हळदोणा भलायकी केंद्र नासनोडा ते म्हापशां अशी बस सेवा सुरू करपाची मागणी केल्या। महामंडळा कडेन आशिल्ली बशींची कमी तशेंच हेर अडचणी अध्यक्ष तुयेकारान आमदार फेरेरा मुखार मांडल्यो। मात ह्या अडचणींचो परिणाम विद्यार्थ्यांचेर जावचो न्हय हाची दखल घेवची अशी मागणी फेरेरा हांणी केल्या। सांत फ्रांसीस शावियराचो दाखोवण सुवाळो सोंपल्या उपरांत योग्य ती पावलां उखलतले अशें आश्वासन तुयेकारान दिलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।